नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव दिप्ती कावळकाराचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। व्हडा उमेदीन मनयलें गोंयच्या सायबाचें फेस्त, हजारांनी लोकांनी घेतलें दर्शन। उसरा मेरेन चलपी संगीत पार्ट्यांचेर बंदी घालपाच्या कोर्टाच्या आदेशा उपरांत पुलिशेक आयली जाग। लेट नायट पार्ट्यांक पुलिसूच जबाबदार, समाज वावुरप्यांचो आरोप। दीनदयाळ हॉस्पिटलाचें काम फुडल्या वर्सा जातलें पुराय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन। कोयराचो विलो लावपाक सरकार अपयशी, कोयराच्या प्रश्नावेल्यान आम आदमी पार्टीची सरकाराचेर टिका। कांय प्रमाणात देंवले भाज्यांचे दर, मार्गशीर्ष म्हयन्यांत दर देंविल्ल्यान लोकांनी उक्तायलें समाधान। आनी राज्यपालांचे नेमणुकी खातीर आसपाक जाय निकश, सांगता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचो मुखेली उद्धव ठाकरे। आता खबरो विस्तारान। आयज 3 डिसेंबराच्यान सेंट फ्रांसिस झेवियर म्हळ्यारूच गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताची सुरवात जाली। पोरणे गोंयांत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्चीत हे फेस्त व्हडा श्रद्धेन मनयतात। गोंयचे तशेंच महाराष्ट्र कर्नाटकांतले क्रिस्ती बांधव आनी हेर धर्माचे लोक लेगीत सायबाचे कुडीचे दर्शन घेवपाक तशेंच मिसाक व्हडा भक्ती भावान हाजेरी लायतात। फेस्ताच्या पयल्या दिसा सकाळ फुडें सायबाची कूड दिसची ह्या आशेन गर्दी केल्ली पळोवंक मेळ्ळी। दर वर्सा प्रमाण ह्या फावट लेगीत फेस्ताची फेरी व्हडा प्रमाणात भरल्या। नोवेनाच्या 9 दिसांनी ओजारांनी तुमी हांगा एकठांय आयल्या उपरांत आयज व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन बाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे दोबाजीक परबेच्या समारंभाक तुमी जमा जाल्यान। सगल्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो उणुनीत येवकार। ह्या वर्साक ह्या दोबाज्याचें येजमानपण चलयता भोव श्रेश्ठ आर्सेबिस्प लेओपोल्दो जिरेल्ली, जो जावन आसा पाप सायबाचो राजदूत
आमच्या भारत देशान अपोस्टॉलिक नन्शियो. आयज गोंयच्या सायबाचे फेस्त गोंयचे क्रिस्ती बांधव आनी हेर धर्माच्या गोंयकारांनी सायबाच्या कुडीचे दर्शन घेवपाक तशेंच मिसाक व्हडा भक्ती भावान हाजेरी लायली. ह्या फेस्ताक जशे हेर धर्माचे लोक हाजेरी लायतात तशेंच वेगवेगळ्या पक्षांचे राजकीय फुडारी एकठांय येवन राजकीय मतभेद कुशीक दवरून सायबाचो आशिर्वाद घेतात. आयज गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हे भाजपाचे फुडारी तशेंच काँग्रेसीचे युरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा, आरजीचो विरेश बोरकार, आपाचो वेन्झी विएगस, गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय, टीएमसीचो चर्चिल आलेमांव आनी हेर आमदारांनी हाजेरी लायली. समेस्त गोंयकारांक फेस्ताच्यो परबी तांणी भेटयल्यो. दर वर्सा जावपी सायबाच्या फेस्ताक समेस्त गोंयकार आपलो धर्म जात कुशीक दवरून एकठांय येतात. हेच ह्या गोंयच्या सायबाचें म्हत्व आसा. अशाच पद्दतीन गोंयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें अशें आवाहन ह्या राजकीय फुडाऱ्यांनी फेस्ताच्या निमतान केलां. ह्या फिस्टाच्या निमित्तान समेस्त म्हज्या क्रिस्तांव भाव आनी बाकीच्या सगळ्यांक फिस्टाच्यो उणुलीत परबी. ओल्ड गोंयचे फिस्ट ते तशें सगळ्यांत व्हडलें फिस्ट आसा. सगळे गोंयचे भाव ह्या फिस्टा खातीर येता. हांव परत एकदां समेस्त गोंयच्या सगळ्या म्हज्या कॅथलीक भाव आनी भयणी फिस्टाच्या निमित्तान उणुलीत परबी दिता. आज गोंयच्या सायबाचें फेस्त वर्सा वर्स आमी मिसाक येता. I think people irrespective of religion, caste, creed come here together to seek his blessings. आमी वार्षिक येतात टू सीक हिज ब्लेसिंग्स. आयज पर्यंत अशें म्हणत जाता की ताणे कडेन कितें मागलां तें सगळें सारकें जाता म्हणून. ताच्या खातीर गोंयच्या लोकांची भलायकी मागप, तांचें बरें जावप म्हणून. कित्याक कोवीड हेज बीन टेस्टिंग टायम्स. लास्ट 2 years there was very restrictions and ह्या वर्सा आतां इज द फर्स्ट आफ्टर कोवीड अ इयर विच इट इज ओपनड अप फॉर द पब्लीक ऑल्सो. सो खूब जाण घरांतल्यान सुद्दां करता जाल्यार ओल्ड गोवा येवप आनी आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन ब्लेसिंग घेवप इज समथींग डिफरंट अँड वी डेफिनेटली फील प्रिविलेज टू बी हियर टुडे. आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू विश ऑल माय पीपल ऑफ गोवा हॅपी फिस्ट. सगळे गोंयचे आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्या भाव भयणांक उणुलीत परबी फेस्ताची विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फिस्ट. गोंयचो सायब आमकां सदांच राखता, सदांच राखतलो आनी ताजे खाला सकल्यार म्हाका दिसता ती गोंयची सगळी परजा आज सुरक्षीत आहा. आनी आमी आज हे फेस्ताच्या दिसा गोंयच्या सायबा कडेन फकत हेच मागलां की लेट अस ऑल बी सेफ, लेट अस बी ह्युमन्स फर्स्ट अँड देन ओनली वील हॅव अ बेटर प्लेस फॉर लिव्हिंग लायक गोवा. सगळ्या गोंयकारांक गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताची परबी. गोवा इज अ पॅराडायज वीच इज suffering some parasites who are out to finish Goa, out to divert the lifeline of Goa. So देवा कडेन आमी मागलां, चड करून गोंयच्या सायबा कडेन मागलां की गोंय जे पॅराडायज ह्या असल्या पॅराजायटां कडल्यान साल्वार करता. सगळे गोंयकारांक गोंयच्या सायबाची उणुलीत फेस्ताची उणुलीत परबी आनी सगळे जे एकवटान आमी गोंयचे सगळे प्रत्येक धर्माचे लोक आसा ते एकवटान रावता अशेंच रावचे आनी गोंयच्या सायबाचे बेसांव गोंयचेर तशेंच गोंयकारांचेर सतत आसचे आनी प्रत्येक गांवांतले हांगा लोक जे जितले येयल्ले आसा तांकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. सगळे आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक तशेंच आख्खे संवसाराच्या भाव भयणांक गोंयचे सायबाची फेस्ताची परबी संवसाराच्या सावेरान आमच्या गोंयकारांचेर सगळ्या आख्ख्या देशाचेर आशिर्वाद घालचो. आमकां एकवटान मोगान भावपणान वागचें आनी सांबाळचें. सगल्यांक हॅपी फिस्ट. आयज पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचे फेस्त ह्या फेस्ता निमतान जावपी प्रार्थना सभांक फक्त गोंयचेच न्हय जाल्यार सबंद भारत आनी संवसारांतले भावीक उपस्थित रावतात. हे खबर आसून लेगीत गाडयांच्या पार्किंगेची वेवस्था करपाक सरकाराक अपेस आयला. तुमीच पळयात कशा पद्दतीन गाडयांची रांग खंय मेरेन पावल्या ती लोकांची सामकी धांदळ जाल्या. ह्या येरादारीच्या कोयणीक लागून क्रिस्तांव भावांक प्रार्थनेक पावपाक कळाव जाल्ल्यान तांच्यांनी राग उक्तायलो. वर्सान वर्स जावपी ह्या समस्येचेर सरकारान उपाय काडचो म्हणून गोंयच्या सायबाच्या भक्तांची सरकारा कडेन मागणी आसा.
2 वर्सां उपरांत सुरू जाल्ल्या नव्या पर्यटन हंगामात गोंयांत चडांत चड पर्यटक कशे येतले हे खातीर सरकारान हे वर्स सोंपता तेन्ना खूब व्हड पर्यटन इव्हेंट्सांची आंखणी केल्या. पूण 2 दिसां पयलीं उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गोंय पुलिसांक निर्देश दिल्यात की राती 10 उपरांत चलपी व्हडा आवाजांतल्यो संगीत पार्ट्यो बंद करात, नाजाल्यार पुलिसांचेरूच कारवाय करची पडटली. हाचें कारण म्हळ्यार ध्वनी प्रदूषण. हाचे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की ध्वनी प्रदूषणा बाबतीत सरकार मात्तूय गंभीर ना. नरकासूर दहन आसूं, कार्निवल आसूं वा बीच पार्ट्यो, डान्स आणि व्हडान वाजपी डीजे डॉल्बीचे म्युझिक हे ह्या इव्हेंट्सांचे खाशेलपण. पूण सांजे वेळार सावन ते सामके फात्यापारा मेरेन चलपी ह्या असल्या इव्हेंट्सांतल्यान जावपी भयानक ध्वनी प्रदूषणा विशीं ना सरकार गंभीर आसा ना आयोजक. देखून हे ध्वनी प्रदूषण थांबोवपा खातीर न्यायालयान राती 10 उपरांत चलपी अशा बेकायदेशीर संगीत पार्ट्यांचेर कारवाय करपाचे आदेश पुलिशेक दिल्यात. First, we must know that the noise pollution rules were enacted by the central government way back in the year 2000. Under these rules, no music by means of a loudspeaker or amplifier can be used at night time, and night time has been defined to mean 10 p.m. to 6 a.m. There is an exception, of course, to this rule. The state government, by notification, can notify 15 days where the 10 p.m. deadline can be relaxed. Several orders were passed by the High Court from time to time, one of which even appointed a noise monitoring committee, which did not help. Parties were being held, some even starting at 10 p.m. and going on till the early hours of the morning. The residents around these party venues could not sleep due to the sounds coming from the venues in the vicinity, and the children could not study. There were complaints, people having to move out from there, even selling their houses because they found this unbearable. The High Court felt that prima facie that the authorities were not taking serious actions, thereby resulting in breach of the rules. फाटल्या 15 वर्सांत ड्रिंक्स, डान्स, डीजे आणि ड्रग्स ह्या गजालींनी गोंयचे पर्यटन बदनाम केला. पूण पर्यटनाच्या नावापोना चलपी अशा बेकायदेशीर पार्ट्यांक पर्यटन मंत्र्यान आपल्याच सरकाराच्या गृह खात्याक जापसालदार धरला. पुलिसूच कारवाय करिनासतना अशा बेकायदेशीर गजालीक तेको दितात ते खातीर मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय अशें पर्यटन मंत्र्यान म्हणना फुडें विरोधकांक आतां हो आयतोच मुद्दो मेळ्ळा. मुख्यमंत्री मात म्हणटा न्यायालयाच्या आदेशाचो अभ्यास करून आपूण उलयतलो. Police enforcement is not satisfactory म्हणून कालूच सांगला, and especially on the belt where illegal अजून चालू आसा, hawkers illegal, ते मसाज दिवपी ते illegal, the touting सारखे illegal guiding. Half of the tourism industry is finished by this illegal touts. And I've been raising my voice and I've been telling that police need to put the act right. Police आमकां कमी आसा. DGP कडेन पयर उलयलो हांव की म्हाका मनीस दी. Now there are police also having their own problems is what DGP has conveyed. So we are waiting for the Chief Minister's meeting to happen and get the things right. पूण जे पुलीस आसा तांणी इफेक्टिवली काम केलें जाल्यार सुद्दां खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटा. आनी आज जे सगळें चल्लां, तूं लेट नायट म्युजीक म्हणटा, इलिगल बाकी चल्लां, हे पुलिसेचें काम आनी ताज्या खातीर वी डोंट हॅव द पावर्स. Police is not insufficient. According to me, police are very sufficient in Goa. Police are very competent in Goa. They are not incompetent. They have been made incompetent. जे आमचे पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता, जे पॉलिटिशियन्स आसा, मिनिस्टर्स आसा, MLA आसा, तांचे जे इंटरफियरन्स जाता ताका लागून पुलीस इनकॉम्पिटंट जाल्या गोंयचे. रातचे म्युजीक प्ले करप इज नॉट करेक्ट, बट वायल्स्ट वी आर डुईंग दॅट गव्हर्मेंटान एक प्रॉपर स्कीम हाडपा जाय. मे बी डिफायन झोन्स ऑर जे इलिगल चल्ला ते बंद करून जे लिगल चल्ला तांकां त्रास न जायनासतना एक बरे भशेन ट्युरिजम डेव्हलप करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. गोंय हे म्युजिकाचेर चलता. आज अशी परिस्थिती आसा की गोवा हॅज बिकम अ म्युजीक हब. गोवा हॅज बिकम अ टुरिजम स्पॉट फॉर वेरियस रिजन्स, इन्क्लुडिंग वन इज द क्लब्स दॅट इज देर अँड सेफ एनवायरमेंट क्लब्स दॅट आर अवेलेबल इन गोवा. ध्वनी प्रदूषणाविशीं येवपी कागाळींची दखल घेवन पुलिसांक योग्य म्हायती पुरवपा खातीर सरकारान 2008 एक समिती नेमिल्ली. पूण ह्या समितीन दिल्ल्या म्हायते वयल्यान अशा पार्ट्यांचेर आतां मेरेन कसलीच कारवाय जायनाशिल्ल्याचें ह्या समितीच्या सदस्यांचें म्हणणें आसा. जी ऑथॉरिटी आसा ती आपणाचे जो कायदो ऑलरेडी आहा त्या कायद्याच्या फ्रेमवर्कान आपण काम करता काय ना हें हायकोर्टाक पळोवचें पडटलें. हितून फकत हायकोर्टूच तांकां डायरेक्ट करूंक शकता, गव्हर्मेंट ना. गव्हर्मेंट अशें दिसता की द गव्हर्मेंट इज हँड इन ग्लावज वीथ ऑल दीस एक्टिविटीज.
आतां हितून पुलीस सुद्दां तुमी पुलिसाक फोन मारशी जाल्यार तो सांगता हां येता, इमिजिएट जावपाक जाय न्हू. ह्यो गोश्टी कितें आहा, आतां तुका फोन मारलो म्हणटू इमिजिएट. हांचे कडेन ती एक लज दिसता सांगपा. आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना आमी इंटरेक्ट करताले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, तो म्हणूं लागलो ती चॅक करपाक सावंड बाबा तो कितलो वॉल्यूम आसा, आमचे कडेन डेसिबल मिटर्स ना. जेन्ना ही तुमचे कडेन यंत्रणा ना तेन्ना तुमी कशें म्हणून चॅक करतले. ही लज दिसता आमकां सांगपाक. वागातोरात जावपी फामाद सनबर्न फेस्टिवलाच्या पयलीं आनी उपरांतूय मोरजी, आशवे, हरमल, केरी ह्या वाठारांत थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यांच्या आशिर्वादान फातोडे मेरेन खूब बेकायदेशीर पार्ट्यो जातात, जातूंत विदेशी पर्यटक वांटेकार जातात. साहजिकतायेन तातूंत सामके व्हडा आवाजात म्युझिक आसता. देखून न्यायालयाचे आदेश सरकार गंभीरपणान घेतलो काय ना हातूंत दुबावूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठाना वतीन सुमार 22 कोटी खर्च करून दिवचलच्या वाळशे वाठारांत हो प्रकल्प उबारतात. नोव्हेंबर 2023 म्हळ्यार ह्या दीनदयाळ हॉस्पिटलाचें काम पुराय जातलें आनी लोकार्पण करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें. शेनवारा दिवचले दीनदयाळ हॉस्पिटलाचो बुन्यादी फातर लायले उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. शेनवारा जाल्ले ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मोयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आमी पुराय म्हणजे नॉट ओन्ली फॉर द बिचोले तालुका, पुराय एंटायर गोंया खातीर आमी बऱ्यापैकी इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर फॅसिलिटीज दिवचलच्या ह्या दीनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटलांत हांगासर अवेलेबल करून दिवपाचें आसा. म्हाका खूब खोस भोगता. हांवूय बी दीनदयाळचो एक डायरेक्टर्स आसा आनी सुरवाती पासून ह्या प्रोजेक्टा कडेन म्हणजे हांव एटॅच्ड आसा. त्या खातीर जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जावचो आनी लोकार्पण करून लोकांची सेवा ह्या हॉस्पिटलांतल्यान सुरू जावची हाच्या खातीर सातत्यात म्हजोय वैयक्तीक रित्या हातूंतल्यान इंट्रस्ट आसतलो. म्हाका खूब बरें दिसता. म्हणजे हांव सभापती आसतना जें काम सुरवात जाल्लें तें मुख्यमंत्री आसतना आमी पूर्णत्वाक गेले आनी एज गूड एज आमी नोव्हेंबर 23 म्हटल्यार हें काम पुराय करून हो प्रोजेक्ट लोकार्पण करपाक जाय. इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर सिस्टम हें सांगता आसतना आमी डॉक्टर शेखर सरकार म्हणजे जशें ॲलोपॅथीक, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक ह्या सगळ्या पद्दतीच्यो पॅथीज आतां डे बाय डे म्हणजे लोकांक प्रत्येक पॅथी कडेन अट्रॅक्शन जावपाक लागला. इवन दो द डॉक्टर्स म्युच्युअली पेशंट ट्रान्सफर करपाक लागल्या. म्हणजे फॉर द एखादो ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स यू कॅन टेक दॅट आयुर्वेदीक मेडिसिन्स किंवा यू कॅन टेक द होमिओपॅथीक मेडिसिन फॉर दीस इज द बेटर हे सांगपाक लागला. आनी दीस इज द इंटिग्रेशन इज अ गुड थिंग. आणि सुरवातीकूच हांव मुद्दामून म्हणजे वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेस आमच्या 8 तारखेपासून 11 तारखेपर्यंत पणजेच्या कला अकादमीच्या ग्राउंडाचेर जावपाची आसा. इट इज फॉर द 4 days. मुद्दामून वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या एक्सपोक तुमी सगळ्यांनी पळोवचे, वांटेकारी जावचे. थंयसर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडीज फॉर आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा आनी युनानी ह्यो सगळ्यो ओपीडीजूय अवेलेबल आसतल्यो. त्या ओपीडींचोय फायदो घेवचो जेणे करून आमकां आयुर्वेदा, सिद्धा, नॅचरोपॅथी, युनानी हांची मेडिसिन्स कितें ही कळटली. आनी इन कालांतरांत आमी आयुर्वेद आनी होमिओपॅथीच्या बरोबर सिद्धा, युनानी आनी नॅचरोपॅथी ह्योय ओपीडीज गव्हर्मेंटाच्या वतीन आमच्या रायबंद्रच्या हॉस्पिटलांत आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीनूय सुरू करपाचें आसा. गोंयच्या कोयराचो विलो लावपाचो प्रश्न सुटाव करपाक सरकार अपेक्षीत आसला असो आरोप आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. सोनसड्यावेल्या कोयराचो प्रश्न आसूं नाजाल्यार दर्यादेगो नितळ दवरपाक सरकारान नेमिल्लो कंत्राटदार कोयर काडपाचें काम सारकें जायना अशें अमित पालेकारान म्हणलां. गोंयांत जी गार्बेज जी इश्यू आसा 2007तल्यान अजून पर्यंत हायकोर्ट इज मॉनिटरींग दॅट. फ्रॉम 2007 टील टुडे हायकोर्ट इज मॉनिटरींग. कित्याक गरज पडली हायकोर्टाक हें मॉनिटर करपाची? कारण तुमचो फेल्युअर्स आसा तातूंत. सोनसडो आनीक 10 क्रिएट जावपाचे जर हायकोर्ट वॉज नॉट सीज्ड ऑफ दीस मॅटर. तुमी बीच क्लिनिंग म्हणून कितें एक नाटक केलें, कोणाक हाडली आनी तो जो NGO आसा ताजें जे कनेक्शन आसा ते सगळ्या गोंयाकूय खबर आसा, सगळ्या देशाक खबर आसा. कांय 2-4 हेक्टरांक घेवन तुमी बीच साफ केली आनी कचऱ्याचो ढीग समोर दवरून फोटो घालो. म्हाका प्रश्न करपाक जाय CMाक की जर इतलो थंय कचरो आशिल्लो जाल्यार तो आयलो कचरो खंयच्यान? तुमकां लागून घाल्लो?
or else you have to answer one question, what is your beach cleaning contractor doing? तुमचो जर बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर सारको तत्परतेन काम करतालो जाल्यार मिरामार तुमकां इतली घाण मेळ्ळी कशी? इट इज पार्ट ऑफ अ कॅपिटल सिटी. ताचे 2 दीस पयलीं आमी मडगांव आनी फातोर्डेच्या बॉर्डरीचेर मडगांव म्युनिसिपालिटी किंवा खंयची पार्ट वेर गार्बेज रॉ सिवेज साय नदीन घालता हे तुमकां दाखोवन दिलें. ताच्या मागीर तुमकां खडबडून जाग आयली कारण आमी थंय सांगलें की we will pursue the criminal case against you. We will also pursue if you fail to clear that raw disposal of sewage in Sai River. आमी हायकोर्टान तुमचे against वतले म्हणून. पणजे बाजारात भाज्यांचे दर मातशे देंवल्यात. भाज्यांची पुरवण सारकी जावपाक लागिल्ल्यान दर देंविल्ल्याचे बाजारांतले विक्रेते सांगतात. फाटल्या दिसांनी कांदो 40 रुपये किल आशिल्लो तो आतां 35 रुपये जाला. टमाटाचे दर 25 रुपयांचेर पावला जाल्यार भेंड्याचे दर 50 रुपये किल आसा. महाराष्ट्राच्या राज्यपालान छत्रपती शिवाजी महाराजांविशीं अपमानास्पद वक्तव्या वयल्यान महाराष्ट्रात बरोच खवदळ पडला. ह्या बोवाळा उपरांत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीक काडून उडोवच्यो अश्यो मागण्यो करपी आंदोलनां लेगीत चालू आसात. इतले मजगतीं शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचो मुखेली उद्धव ठाकरेन राज्यपाल नेमपा खातीर निकश आसचे. फक्त आपलो मनीस मागीर तो बिंडोक आसलो जाल्यार लेगीत चलता, ताका राज्यपाल करचो अशें आज जावपाक जायना अशें म्हणीत फार पेटयले. नाही तर ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असतात दूत मानतो. आणि जसं एक सर्वोच्च न्यायालयात केस सुरू आहे, निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलेलं आहे, तसंच मला असं वाटतं की आता वेळ आलेली आहे राज्यपालांची नियुक्ती सुद्धा कोणत्या आधारावरती निकषावरती केली जावी ह्याचं सुद्धा एक निकष हे ठरवले गेले पाहिजेत. केवळ माझा माणूस पण तो बिंडोक असला तरी चालेल, पण तो राज्यपाल म्हणून मी पाठवेन असं नाही चालणार. आढळराजेंना मी खास धन्यवाद देईन कारण मी माझ्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की भाजपमधले सुद्धा छत्रपती प्रेमी, महाराष्ट्र प्रेमी हे एकत्र यावेत आणि तशी ती आता सुरुवात झालेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांविशीं फाटल्या कांय दिसांनी भगतसिंग कोश्यारी आणि भाजपाच्या कांय नेत्यांच्या वक्तव्या वेल्यान महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. हे विशीं छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आशिल्ले उदयन राजे भोसले आणि रायगडा वेल्यान भाजपाच्या नेत्यांचेर टिका केल्या. विरोधकांनी राज्यपालांच्या हक्कालपट्टीची मागणी केल्या. काळ्यो पट्ट्यो बांदून कांयच जायना, तांकां पदावेल्यान काडून उडोवपाक जाय. आयज हांगासर आशिल्ले जाल्यार टकमक टोकावेल्यान तांचो कडेलोट करता आशिल्लो अशा उतरांनी उतरांचे फार पेटयले. फीत लावून आणि असं करून होत नाही. त्याची उचल बांगडी जोपर्यंत होत नाही त्याला तिथून म्हणजे जर इथं असतं जर चुकून असते तर इथं काय भाग असतो ना विशिष्ट गाडावरती काय म्हणतात टकमक का ते झालं असतं संघर्ष जो आहे टाकलं असतं नाही काय घेऊन तर सरकारला तुम्ही काय विनंती करणार? तोल गेला असता त्यांचा. मी काय टाकतोय त्याला हात लावणं म्हणजे मला स्वतःला उगीच मी तेवढं काय कमी स्वतःला म्हणजे मला कमी पण येईल त्यांना हात लावणं. आधुनिक काळात शिक्षण हे खूप महत्वाची गजाल आसा. शिक्षण ना जाल्यार मनशाच्या जिणेंत कांयच फायदो ना. देखून उच्च शिक्षण घेवपाक भुरग्यांनी व्हडा प्रमाणात मुखार येवचें अशें आवाहन फोंडेचो आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नायकान केलें. शेनवारा गोमंतक भंडारी समाजा वतीन आयोजीत केल्ले गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळ्याक तो उलयतालो. आपल्या घराकडे परिस्थिती पळोवनूच आपण हे करपाक जाय आनी शिकपाक जाय. आनी हांव जाणा आतां की एसटीची भुरगीं बरी शिकता, आयज एसटीची शिकता, इतरय शिकता, शिकपाक जाय. शिकले शिवाय मनीस घडना. आमी प्रत्येकान शिकपाची गरज आसा, सहन करपाची गरज आसता. सहन करपाची शक्ती ही आसूं जाय. जेन्ना पॉलिटिक्स आसा, राजकारण आसा, समाजकार्य आसा तेन्ना ताका दुस्मान म्हणून लागना आनी आमी दुस्मान एक धरप ना. आनी केन्नाय तुमी हे दुस्मान एकमेकांक धरूं नाका. कोणाकय खंयचे जाती धर्म आमी पळोवपाक जाय. फक्त स्टेट फुडें कशी वतली, आमी फुडें कशी मागास आसा फुडें कशी वतली. जशें आयज आमी पळयता एसटीची भुरगीं बरी शिकता, बरी पळयता आनी कोणाची झगड्या मारामारी केन्नाच पडना. आनी इतर लोक सोरबितांनी करता झगडी वेगळी, ताका विचार नासता.
म्हण ताका लागून भुरग्यांनी जावं चल्यांनी आयज आपले व्यवस्थीत आपले आमी फुडें कशें वतले, फुडें कशें शिक्षण घेतले, कोणाचें मार्गदर्शन जाय, गोरकारांचें मार्गदर्शन जातलें, मालयान शिवदासांतलो मार्गदर्शन पत्रकार तो म्हणजे अशें म्हणजे कोणाचें मार्गदर्शन घेवन फुडें वचपाक जाय ते तुमी मार्गदर्शन घेवचें आनी तुमचो कॅरियर घडोवचो. कॅरियर इम्पॉर्टंट. आयज शिक्षण शिवाय कांयच ना. शिक्षण हें म्हत्वाचें. आयज शिक्षण शिवाय आमी फुडें वचूंक शकना. म्हणून ताका लागून शिक्षण घेवपाक आमची भुरग्यांनी खंयच्याय जर समाजाचे भुरगीं जीं आसा आयची आमची भुरग्यांनी सगळ्यांनी हें करचें, शिक्षण हें घेवचें. गोंयचे जितलो समाज आसा तो म्हाका लागता आमी निवडून येतात सगळ्यांचे, सगळ्या समाजांचे आनी सरकार आतां सगळ्या समाजांक घेवन फुडें, सगळ्या जाती धर्माक घेवन फुडें म्हणून हें आमी सगळ्यांचे. तशें आयज तुमी आयज बरी पर्संटेज घेवन आयिल्ले आसात आनी अशीच तुमी फुडें वचची आनी कितें अन्याय जाल्यार संघर्शाक उबी रावपाक तुमी जाय. आतां बोरकारान सांगलें तशें की संघर्श करपाक जाय आनी संघर्श करता जाल्यार एकटे मोटले तेजे फाटल्यान फाटल्यान दिवपाक जाय, तेजे फाटल्यान रावपाक जाय, तेजे पळोवपाक संघर्श कित्याक करता, कोणा लागून करता. म्हणजे हें सुद्दां भुरग्यांच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा आनी भुरग्यांनी शिकपाची गरज आसा. फोंडेच्या जीव्हीएम्स उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मडकय मतदारसंघात नव्या मतदारांक जागृत करपाच्या हेतान रॅली काढली. जीव्हीएम्सच्या श्रीमती नेली जॉयल्डो आग्यार उच्च माध्यमीक विद्यालय आणि फोंडेच्या मामलेदार कार्यालया वतीन ह्या जागृताय फेरीचे आयोजन केले. ह्या रॅलीचे उद्घाटन उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य अशोक मेथर, उपप्राचार्य सदानंद फट्टे, नोडल ऑफिसर दोतोर विल्सन वाज, मामलेदार कार्यालयाचे प्रज्योत नायक, गणेश नायक, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाचे अधिकारी, विद्यालयाचे शिक्षक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उच्च माध्यमीक विद्यालय ते फर्मागुडी गणपती मंदिर सर्कला मेरेन ही रॅली काढून नव्या मतदार नोंदणी विशीं जनजागृती केली. कळंगूट एका रेस्टॉरंटात 37 वर्सां पिरायेचे एके रशियन पर्यटक बायलेचेर लैंगिक अत्याचाराचो प्रकार उक्ताडार आयला. या प्रकरणात पोलिसांनी दुबावीत सकील अन्सारी आणि सहीमुद्दीन अन्सारी अब्दुल अली ह्या दोगा रूम बॉयसांक अटक केल्यात. दुबावीत आरोपी मूळ बर्दिया नेपाळांतले आसात. ही घडणूक बिरेस्तारा राती 10 ते 11 वरांच्या सुमाराक घडली. रशियेंतल्या 18 जाणांचो पर्यटक गट बिरेस्तारा गोंयांत आयिल्लो. कळंगुटे एका रेस्टॉरंटात ती राविल्ली. पिडेस्त आनी तिच्यो दोगूय इश्टिणी एका कुडीत रावताल्यो. फिर्यादी पिडेस्त बायलेच्यो दोगी इश्टिणी कुडी भायर वचून हेर गटांतल्या सहकार्या वांगडा रेसॉर्टाच्या आवारात भोंवपाक गेल्ली तेन्ना पिडेस्त बायल कुडीत न्हिदिल्ली. ही संदी साधून दुबावीत सकील अन्सारी हांणी तिचेर लैंगिक अत्याचार केलो. तशेंच ताचो साथीदार सहीमुद्दीन अन्सारी हांणी ते बायलेचेर बळजबरी केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.